हालींच स्टेट इलेक्शन कमिशनान जे 11 म्युनिसिपालिटीचे जे वार्ड रिस्ट्रक्चर केल्ले, जे वार्डांचो नंबर वाडयल्लो देंविल्लो, ते तेंच्यांनी फाटल्या विकान रद्द केले आनी आयज परत तेंच्यांनी नवे वार्ड टोटल वार्डांची लिस्ट जाहीर केला. तितून आमी पळोवपाक शकता मार्मुगांव जे पयलीं 25 आसले, मागीर फाटल्या नोटिफिकेशनान 21 केले, ते आतां 27 केला, म्हणजे 2 वार्ड वाडून मेळ्ळे तेंकां. तशेंच मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पयलीं 25 आसले, फाटल्या नोटिफिकेशनान 24 जाले, ते रद्द करून तेंच्यांनी 27 केला. मागीर म्हापसा 20चे 20 आहा. कुडचडे काकोरा म्युनिसिपल कावन्सिल 15चे 17 जाले. बिचोले 14चे 15 जाले. कुंकळे 14चे 15 जाले. केपें 13चे 14 जाले. काणकोणा म्युनिसिपल कावन्सिल 12 आसले, ते 13 वार्ड जाले. वाळपय, पेडणे आनी सांगे यांचे 10 आसले, ते 10 हे एमेंडमेंट्स हे जे चेंजीस ज्यो जाल्या वार्डा भितर, त्यो नवे जे एमेंडमेंट म्युनिसिपालिटी एक्टान येयल्ले, ऑर्डिनन्स काडून हाडलेले, तेजे अनुसार जाले. कारण पयलींचे जे वार्ड ठरयताले ते नंबर ऑफ वोटर्सांचेर ठरयताले, आनी आतां जे वार्ड ठरयता ते टोटल पॉप्युलेशनाचेर ठरयता. त्या खातीर वार्ड आमकां म्युनिसिपालिटीच्या वार्डां भितर दिसता, नंबर ऑफ वार्डा भितर दिसता. तेजे फुडें स्टेट इलेक्शन कमिशनान इलेक्शनाचो प्रोसेस फुडें व्हरता आसतना, म्हणजे इलेक्शन फुडें घेवपाचो प्रोसेस फुडें व्हरता आसतना डिलिमिटेशन ज्या वार्ड ठरयले आतां, तेजें डिलिमिटेशन, तेजी एरिया ठरोवपाची, खंयच्या वार्डान खंयची एरिया येता ती, तो डिलिमिटेशन प्रोसेसूय इनिशिएट केला. आनी ते करपा खातीर ताका एसिस्ट करपा खातीर तेणी त्या तालुक्याचो 11 म्युनिसिपालिटीचे त्या तालुक्याचो SDM डेप्युटी कलेक्टर हो ERO म्हणून आनी थंयचो मामलेदार AERO म्हणून हांकां अपॉयंट केल्ले. सो हो डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस आतां स्टार्ट जातलो. आमी फाटले फावट म्हटलेलें की हो जो प्रोसेस न्यू एमेंडमेंट्सा भितर तेंच्यांनी प्रोसेस दवरला, तितून सजेशन ऑब्जेक्शनाच्यो खुबश्यो गजाली आसतल्यो. ते प्रोसेसाक 6 ते 7 म्हयने लागतले. त्या खातीर असेंब्ली इलेक्शना पयलीं हें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावपाक पावचें अशें दिसतालें. हो प्रोसेस आतां इनिशिएट केला. आमी जो म्हयनो सोंपलो मेचो, जुनांतल्यान प्रोसेस स्टार्ट जाताले. नोव्हेंबर ते डिसेंबर येतलो हो सगळो पूर्ण प्रोसेस घेवन इलेक्शन अनावन्स करपाची वेळ येता म्हटल्यार. सो त्या टायमार स्टेटीन असेंब्ली इलेक्शनाचो बोळा चालू आसतलो.